आता खबरो विस्तारान। भाजपाच्या खासदारांनी बिरेस्तारा भाजप कार्यकर्त्यांबरोबर आझाद मैदानार उपास धरणे केल्ले। हे धरणे भाजपान काँग्रेसी आड काडिल्ले। विधानसभेचे कामकाज काँग्रेसीन ठप्प केल्ल्या खातीर भाजपाच्या खासदारांनी बिरेस्तारा उपास धरणे केले। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस आणि विलियम रॉड्रिगीस। देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत ज्या पद्धतीची लोकशाही या देशान आपणायली ती लोकशाही चे काम खरे म्हणजे आम्ही पळयतात की हे लोकसभेच्या माध्यमांतल्यान राज्यसभेच्या माध्यमांतल्यान चलता। पण आम्ही पळयतात की जेन्ना 29 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी अशा 10 दिसां खातीर जेन्ना लोकसभेचे अधिवेशन आशिल्ले आणि राष्ट्रपतीच्या भाशणाचेर त्याच्या धन्यवाद दिवपा खातीर जो प्रस्ताव आशिल्लो ताचेर भाशण करपा खातीर म्हणून जेन्ना ह्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी उभे रावले त्याचे उपरांत 1.5 वर साधारणपणान त्यांचे भाषण चलता आणि त्याच टायमार ह्या देशाच्या इतिहासान पहिले फावट काँग्रेस पार्टीचे सगळे खासदार हे लोकसभेच्या वेला भितर येऊन प्राईम मिनिस्टराच्या भाषण चालू असताना त्यांनी ते आडोवपाचो यत्न केल्लो आसा त्याचो आम्ही सगळेजण हांगासर निषेध करतात। सोडून दाखयल्ली आसा त्याचो आम्ही निषेध करता। बजेट सत्र आता दुसरा भाग सुरू जाल्लो आणि ह्या दुसऱ्या भागाचे कम्प्लिटली 23 दीस काँग्रेस मेन करून काँग्रेस बाकी सगळ्या पक्षांक उचलून तांणी संसदेचे कामकाज लोकसभेचे राज्यसभेचे कामकाज करून दिले ना। आमच्या स्पीकरांनी आमच्या प्रधानमंत्र्यान आमच्या मिनिस्टरांनी परत रिक्वेस्ट करून कसलीय जी चर्चा आसा खंयचोय विषय चर्चेक आमी तयार आसात त्यामुळे तुम्ही गोंधळ घालू नाकात बसात आम्ही खंयचेय चर्चेक उत्तर दिवपाक तयार आसा अशें सांगून सुद्धा स्पीकराच्या आव्हानाक सुद्धा मान न दिता तांणी 23 दीस संपूर्ण कामकाज बंद पाडले। हो खरोखर हो राष्ट्राचो आणि ह्या देशाच्या जनतेचो अपमान आसा। वंदे भारत माता की इन्कलाब इन्कलाब। जे अर्थसंकल्पाचे सेशन सेकंड हे आशिल्ले पार्ट त्या हितूर त्या वेळाचेर गोंयांत मायनी बंद जाल्ल्यो आनी गोंयचे खूब प्रश्न आशिल्ले म्हणजे राज्यसभेन आसूं किंवा लोकसभेन बाब नरेन सावयकर मांडपाचे आसूं राज्यसभेन हांव मांडपाचें आसूं कारण आमी 0 आवराक सुद्धा प्रश्न दिल्ले बरोवन कारण ते उठोवपाक मेळना आनी हेचो निशेध करपा खातीर आज हे हांगासर आमी उपोशनाक बसल्या।